आमचे थोडे इश्यूज आशिल्ले फॉर द लास्ट 2 years पेंडींग आसा. फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ ग्रेड पे एरियर्स, MACP, अशे जायते इश्यूज आमी तांकां सो मेनी टायम्स वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन, नोटिसीस वी हॅव इश्यूड, स्टील दे हॅव नॉट पेड. So yesterday I have given a notice to them, 15 days notice. Unless if within 15 days if we don't clear MACP or grade pay areas, then promotions, everything, we will go on strike. And this chairperson, she is doing anything. She is issuing orders to anybody, anybody's orders to anybody. ही आपली मनमानी कारभार करता. आपल्या जाय ताका दिता ऑर्डर आनी वयना सांगता आपूण सांगता न्ही तुमी करात. तूं सांगता तें करा बरोबर आहा. मागीर कोणें कितें डिफिकल्ट जाता फेस कोणें करप ते लोक मागीर आमचे कडेन युनियनान येता कंप्लेन करपाक. सो आमी आतां आमी तांकां 15 दिसान टायम दिला आनी हांवें आज हाजेरूय कंप्लेन दिल्या की ज्यो सॅनिटऱ्याक काम तांकां त्या डेजिग्नेशनाक त्या प्रमाण तांकां तें काम दिया. कोणाकय कसलें काम दिनाका.